मोपा विमानतळ, क्रीडानगरी, आयुष हॉस्पिटल आणि आता लिंक रोडाक लागून पेडणेच्या शेतकऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात येयला. गोवा फॉरवर्डान आरोप केला. असलेली जमीन पहिलीच घेतली आणि आता उरलेली जमीन घेऊन शेतकऱ्यांक धडेर उडोवपाचो सरकाराचो यत्न आसा काय कितें असो प्रश्नय तांणी विचारला. मोपा लिंक रोडा खातीर जमीन ताब्यात घेवपाचे प्रक्रियेक कांय शेतकारांनी खर विरोध केल्लो. फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन शेतकार हे खातीर झूज दीत आसात. हे फाटभुंयेचेर गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेतली. आयज पत्रकार बसका घेवपाक कारण की सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा की पेडणे म्हालान जायते प्रोजेक्ट येतात आणि तातूंतच एक मोपा एअरपोर्ट जो ज्वलंत विषय आसा आणि आयज सबंद गोंयभर हाजी चर्चा चल्लेली आसा. कारण एकूच की केंद्र सरकारान गेल्या वर्सा जे डिसेंबर 2020 28 तारखेचेर एक राजपत्र जाहीर केल्ले आणि त्या राजपत्रान अशें नमूद केला की मोपा लिंक रोड हो नाशिल्लो, मोपा लिंक रोडा खातीर भूसंपादन करचे तांच्यांनी ठरयल्ले म्हणून. आणि ह्या भूसंपादनाक पेडण्याचे फार्मरांनी जातीन विरोध केल्लो आसा, तीव्र विरोध केल्लो आसा, ताचे खातीर आंदोलनूय केल्ले आसा आणि हे चालू आसा. एकंदरीत 1 म्हयनो जालो ह्या आंदोलनाक आणि गेल्याच विकान पुलीस कंप्लेनी घालून थोड्यांक अरेस्टूय केले, तातूंत हांवूय आशिल्लो. सो अशें हे वातावरण आणि अशें आंदोलन पेडणेचे फार्मर, पेडणेचे शेतकरी, कष्टकरी ह्या लोकांनी उभे केल्ले आसा. कारण एकूच की जायत्यो जमिनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान पेडणेच्या शेतकऱ्यांनी दिल्ले आसा. मोपा एअरपोर्ट म्हणा, तुम्ही स्पोर्ट सिटी म्हणा, आयुष मंत्रालय म्हणा, आणि आता जी जमीन उरल्या त्यांची तीवूय घेवपाक सरकार फुडें सरलो आसा. एकंदरीत अशें चित्र येता की आयज शेतकऱ्यांक खंय तरी धडेर उडयल्लो आसा, शेतकऱ्यांचे अस्तित्वच खंय तरी धोक्यान येल्ले आसा, खास करून आमच्या पेडण्याचे फार्मरांचे. आणि हेतून एक दुःखाची बाब आसा की ज्या प्रतिनिधीक पेडणे मतदारसंघाच्या लोकांनी, गरीब कष्टकरी समाजान, गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांनी एक विश्वास दवरून निवडून दिल्लो आसा की आमचे प्रश्न हे असेंब्लीत मांडपाचे, आमच्या प्रश्नाचेर तोडगो काडपाचो, अशा उद्देशान पेडण्याच्या जनतेन हो लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्लो आसा. पण ज्या वेळाचेर 1 म्हयनो हे आंदोलन चालू जाले आणि ह्या 1 म्हयन्याच्या आंदोलनात एकदा अशें दिसून येवंक ना पेडण्याच्या आमदाराक की आपण वचून त्या फार्मराकडे बसचे, आपण वचून ते फार्मराचे प्रश्न सॉर्ट आउट कशे करचे हे ताच्या मातूय येवंक ना मनान. ज्या वेळाचेर आंदोलनाचे स्वरूप हे तीव्र जाल्ले आसा आता, आणि आता ताका खंय तरी भंय पडला की त्याच्या पांया सकयली जमीन गेल्ली आसा आणि ताणे पयर स्टेटमेंट केले की फार्मरांनी म्हाज्याकडे येवचे, म्हाज्या ऑफिसान ना तर सेक्रेटरीटान येवचे, चर्चा करे, ताजेर तोडगो काडया. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.